गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. सो कशी आसात तुम्ही? गोंयची थंडी खूपच पडपाक लागल्या आणि सकाळी उठपाकूय जायना आणि स्कीन तर इतली ड्राय जाल्या सामकी की तोंड म्हणजे धुवप म्हणजे आतां सामको भंय दिसपाक लागला, कित्याक सामकीच अशी ड्राय जाल्या आणि तेतून म्हणजे परत मॉइश्चरायझर लावचें पडटा. पावस तितली, थंडी तितलीच गरजेची आसता, तितले गरमी तितली गरजेची आसता. सो थंडी पडपा जाय पण कमी पडटा. पयलीं कशी ऑक्टोबरान बीन स्टार्ट जाताली, आतां डिसेंबरान स्टार्ट जाता, लेट स्टार्ट जाता. पण ओके, चलता. आनी आतां म्हाका कितें करपाक जाय, कांय करूं ना अजून. आतां मसूर करतलें हांव. मसुराचो रोस करतलें, शीत आमचें, आनी तोंडाक भाजी किंवा पळोवया कशें फ्राय कितें करपाचें तें. आनी दाखयता हांव तुमकां कशें कितें करतलें तें. सो स्टे ट्यून. उदक उरता न्ही, म्हणजे भाजी उदक हांवें फ्लावर घातलेलो, तें उदक आतां हांव वेस्ट करना, तें झाडांक घालता. फ्रेंड्स, हें सगळें हांवें क्लीन करून घेतलें आतां, म्हणजे भाजी बीन कट केल्ली. सो आतां हांव भेंडी घेता. आज भेंडी फ्राय करया. सो भेंडी घेता हांव सगळी. ही भेंडी न्ही मातशी जून जाय तेल्या, कित्याक म्हणून हांव ती भाजी करना, फ्राय चलता. सो हांवें अशी कट करून घेता. आतां हांगा भेंडी कट करता. सो तेजे हेड आनी टेल अशें काडपाची. आनी जर खूब मोठी आसा जाल्यार तेजे ह्यो बियो काडपाच्यो जून जाल्या जाल्यार, आनी अशें कट करपाचें. फ्रेंड्स, पळया, हे हांवें आतां अशें कट करून घेतल्या. सो हांव हे न्ही शॅलो फ्राय करतलें. सो हे न्ही भेंडी फ्राय दोन टायपची करपाक जाता, एक तर डीप फ्राय नाजाल्यार एक तर शॅलो फ्राय. सो डीप फ्राय जर तुमी करतले जाल्यार न्ही तेका आनी मातशें फायन कट करचें पडटलें. म्हणजे ह्या एक आतां हे केल्या न्ही, हेका आनी मदीं एक कट करचो पडटलो आनी मातशें फायन, म्हणजे थंय क्रिस्पी जाता फायन कट केल्या. आतां हे हांव सिन्स डीप फ्राय शॅलो फ्राय करतलें, सो हांवें इतले अशें कट केल्या. सो हेका सगळ्यांक पयलीं न्ही मीठ लावया, मीठ घालया. मीठ घालून मातशें तें एक करून घेवपाचें अशें. सिन्स हांव शॅलो फ्राय करतलें, सो हेका हांव मसालो पयलींच लायता सगळें. हें आमटान थोडी भिजोवन दवरलेली, तें इल्लेशें आमटाणाचें उदक हें करता, तेका लायता. भेंडी म्हणल्यार अशी बुळबुळीत जाता न्ही, म्हणून तेका इल्लें आमटाणीचें इल्लेशें अशें उदक हें करपाचें. तें अशें हातानूच एक करून घेवपाचें. मागीर इल्लीशी हळद घालपाची. एक 1.5 चमचो मिरसांगे पावडर घालता हांव. आणि तुमकां मातशें जर अशें चटपटीत जाय जाल्यार आमचूर पावडर घातल्यार जाता. हो एव्हरेस्टचो आमचूर पावडर
म्हणजे ड्राय मँगो पावडर, ना जाल्यार तुमी चाट मसालाय बीन इल्लोसो घातल्या आतां तुमकां तो आमी ऑलरेडी हेतून हें घातला आमटान घातल्या. सो हांव हो इल्लोसो घालता हो आमचूर पावडर. हे सगळे मसालो आतां एक करून घेता. सो हे मातशे वेळ अशें लावून दवरया. तोपर्यंत हांव मसूर आमी तेज्या खातीर मसालो जो केला तो निवला आसतलो तो हांव मिक्सरार वांटून घेता आनी तुमकां मेळटा. फ्रेंड्स, हो रोस जाता म्हणसर आमी भेंडी फ्राय करून घेवया आनी सायड बाय सायड शिताकूय दवरया. हें कालचें हुमण तें हांवें गरम केलां, उरलां तें वेल्ल्यांचें, तें सायडीन दवरता आनी हांव भेंडी फ्राय करून घेता. सो तेल गरम जालां. आतां हांव तितून ह्यो एक एक भेंडी रव्याक लावन तव्यार सोडटा. मातशें थोडो वेळ धांपून दवरया म्हणजे त्यो बऱ्यो शिजपाक जाय. रोस हांगा आमचो उकळटा. तो उकळ्ळो की मातशें टेस्ट पळोवन हांव तितून मीठ घालतलें. फ्रेंड्स, मीठ घातलें हांवें रोसान टेस्ट पळोवन आनी इल्लीशी हेतून इतली चिमूटभर साकर उडयता. आमचे भेंडे जातात ते आतां फ्राय करता. हे आतां आमी टर्न करया भेंडे. कुरकुरीत जावपाक जाय म्हणून मातशें गॅसाची फ्लेम व्हड केल्या. करपपा दिवप ना, मातशें तें क्रिस्पी जावपाक जाय म्हणून अशें दवरलें. आतां बंद करना हांव. सायड बाय सायड आमचो रोस हांगा उकळटा. दायट आयला तो. म्हणजे कोथमीर सोंपल्या, नाजाल्यार वयल्यान इल्लीशी कोथमीर स्प्रिंकल करपाची. हे मदीं मदीं अशें टर्न करपाचें. चटपटीत भेंडे फ्राय रेडी आसात. सो हांगा उदक तापोवपा दवरता शीत करपाक आनी हे भेंडे काडून घेता. सो फ्रेंड्स, आमचें जेवण रेडी जायत येयलां. शीत जालें की जालें, भेंडेय बीन जाले. ही चटपटीत भेंडे फ्रायची रेसिपी तुमी करून पळोवया. कशी जातात ती म्हाका सांगात कमेंट करून. आनी आमी आतां जालें जेवण, जेवता. आतां 1:45 जालां. विशाल येतलो आतां. सो विशाल आयलो की आमी जेवतलीं आनी तुमकां मेळटा परत. फ्रेंड्स, आज बेरेस्तार. सो आज म्हजें साई चरित्र वाचपाचें बीन दीस आसा. सो कशें आसता, हांव तें नॉर्मल वाचना. हांवें न्ही एक ग्रूप आसा म्हणजे तो शिर्डीचोच आसा आनी तें महापारायण तेणी स्टार्ट केलां. खूब पयलीं केलां, पण हांवें हें जॉयन केलां. तेंचो ग्रूप जालो 1-2 वर्सां जालीं तेंचो ग्रूप जॉयन केला हांवें. आनी तांचें कशें आसता की ते जेन्ना तुमी जॉयन जातात तेन्ना ते तुमकां एक क्लास असायन करतात, एक ग्रूप असायन करतात आनी ताजो एक क्लास टिचर म्हणून आसता. सो एवरी थर्सडे, आतां थर्सडे वाचप म्हणल्यार ते बुधवाराक तुमकां वॉट्सॅप करता की खंयचे लेसन्स वाचपाचे. म्हणजे साई चरित्राचे खंयचे 2 लेसन्स ते तुमकां म्हणजे सिरीज वायज धाडटा. म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल म्हाका ह्या वेळार त्यांनी 31 आनी 32 हे 2 वाच म्हणून सांगल्या लेसन. आनी ते साई चरित्राचे वाचपाचे. आनी अशें ना की म्हाजे कडेन साई चरित्रूय बीन आसा, पण ते म्हणजे साई चरित्र हार्ड कॉपी घेवनूच वाचपाचें जाय अशें ना, अशें कांय रेस्ट्रिक्शन्स ना. हांव ऑनलायन म्हजें डावनलोड केलां
साई चरित्र आणि ताज्या वयल्यानूच रीड करता. आणि अशें कांयच रेस्ट्रिक्शन ना की तुमी बाबा बसूनच देवा कडेच बसून वाचात किंवा बाबा एकाच जाग्यार खंयच्या जाग्यार वचून वाचा, अशें कांयच रेस्ट्रिक्शन्स ना. तुमी खंयी बसून वाचपाक शकता. आणि फॉर गर्ल्स आनी विमेन्स तांचो मंथली प्रॉब्लेम आसता, पिरियड्स इश्यू आसता, तेन्ना सुद्दां तुमी हें कंटिन्यू करपाचें. ओन्ली थिंग इन्स्टेड ऑफ जर तुमी देवा कडेन वाचता जाल्यार थंय वाचप ना आनी खंयी बसून तुमी वाचल्यार जाता. आनी तें कंप्लीट करपाचें वाचून आनी तांकां परत रिपोर्ट करपाचें. सो अशें चिंतपाचें की आमी डायरेक्टली साईक रिपोर्ट करतात आमी जें कितें वाचतात तें. आनी हांव आतां सिन्स 2 years हें म्हजें सेवा करता वाचपाची महापरायणाची. आनी म्हजें अशें खूब महापरायण म्हजें ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें. आनी जे ते लेसन्स कितें असायन करतात ते रीड करपाचे आनी तांकां रिपोर्ट करप. आनी कांय ना, नांव, लेसन्स खंयचे ते तुमकां हावस दितात. ते हावस म्हणजे एक ग्रूप दितात, रेड, ब्लू, ग्रीन अशें. सो आय बिलोंग्स टू रेड ग्रूप आनी ते मागीर रिपोर्ट करपाचें. सो म्हाका खूब बरो अनुभव आयला, बरो एक्सपिरियन्स आयला. तुमकां जर ह्या महापरायणाचो पार्ट जावपाचो आसा जाल्यार कमेंट करून सांगात. हांव तांकां तुमचें नांव, नंबर कितें आसा तें दिता आनी तुमी बीन हें फॉलो करपाक शकता साईचें चरित्र वाचपाचें. सो म्हाका हें एक इन्फॉर्मेशन तुमकां दिवं अशें दिसलें, कित्याक हांव हें फॉलो करता. म्हाका बरो एक्सपिरियन्स आयला आनी म्हाका अशें दिसलें तुमकां सांगपाचें अशें, म्हणून हांवें तुमकां सांगलें. सो हांव हें आतां आयचें वाचून घेता आनी तुमकां मेळटा परत. फ्रेंड्स, वन मोर थिंग अबाउट साई महापरायणा म्हणजे जर इन केस जर तुमकां एक खंयच्याय बेरेस्तारा जर वाचपा जायना किंवा वाचपा मेळना बिकॉज ऑफ सम रिजन्स, इमर्जन्सी किंवा खंय तुमी वचपाचीं आसा, त्या दिसा तुमकां वेळूच ना तुमकां वाचपाक, जाल्यार तुमी पयलींच मॉर्निंग न्ही सकाळींच तुमी तुमच्या क्लास टिचराक सांगपाचें की आपूण आज बिजी आसा, सो आपल्याक आज म्हणजे वाचपाक मेळचें ना म्हणून. सो ती कितें करतात, जर सकाळीं तुमी सांगलें जाल्यार ती तुमच्या नांवाचें एक व्हॉलंटियर असायन करतात. तो व्हॉलंटियर ऑन बिहाफ ऑफ यू म्हणजे ऑन बिहाफ ऑफ अच ते रीड करता आनी ते रिपोर्ट करता. म्हणजे कितें जाता, तुमचे साई महापरायणा भितर अशें म्हणजे हें जायना, ब्रेक जायना. ते तुमची चेन तुमी जी वाचतात न्ही ते ब्रेक जायना, कोण तरी वाचता तुमच्या खातीर. सेम थिंग जर तुमकां जर तांकां सांगपाचें ना जाल्यार तुमच्या घरान फॅमिलीन आनी कोणी आसा, आवय किंवा आनी कोण भयण भाव जे तुमच्या खातीर वाचपाक शकता जाल्यार तुमी ते तांकांय सांगपाक शकता की वाचात म्हणून. सो इन एनी वे जर तुमी घरच्या फॅमिलीक कोणाक मेंबर जर रेडी आसा वाचपाक जाल्यार तांकां दिवपाचें, ना जाल्यार तुमी तांकां सांगपाचें, सो दॅट त्या दिसाचे तुमकां जे कितें असायन जाल्यार चॅप्टर्स ते रीड करून जातले आनी ते साईक रिपोर्ट जातले. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. तुमच्या भितर खूब जाणांचे कमेंट्स आशिल्ले म्हाका की म्हजें साडी कलेक्शन दाखय म्हणून. स्पेशली न्ही जेन्ना फेस्टिवल्स, फंक्शन्स किंवा तुमी जाणा की गोंयान म्हणटकीर इट्स फूल ऑफ फेस्टिव्स, कितें ना कितें आसता आनी हांव प्रत्येक फेस्टिवलाक हांव साडयोच घालता. आनी नॉर्मली डे टू डे लायफान हांव कुर्ता घालता, पण हरशीं फेस्टिवल्स कितें आसता तेन्ना हांव साडयोच प्रिफर करता. आनी म्हजे कडेन अशें बल्क बंच अश्यो ना, आसात लिमिटेड, पूण सगळ्यो बऱ्यो आसा, ज्यो म्हाका आवडटा त्योच आसा. फेवरेट कलर म्हजे. सो म्हजो फेवरेट कलर येस ग्रीन आनी ब्लू चड म्हजो फेवरेट आनी ग्रीनूय बीन. पण अपार्ट फ्रॉम दॅट म्हाका बाकीचेय कलर्स आवडटात. म्हाका डार्क शेड्स आवडटा, मोस्टली लायटर सायडपेक्षा डार्क शेड्स आवडटा म्हाका. सो हांव तुमकां दाखयता म्हज्यो साडयोज आनी पळयात तुमी कश्यो आसात त्यो. आनी येस म्हाजे कडेन ज्यो साडयोज आसा त्यो बऱ्यो आसा, अश्यो एकदम हाय फाय ना, बट म्हाका जाय तश्यो आसात आनी त्यो दाखयता हांव तुमकां. फ्रेंड्स, हे आमचे वॉर्ड्रॉप आनी हेतून हो इतलो पार्ट विशालाचो कपडे दवरपाचो आनी ह्या सायडीन एक तेजो आनी हो मिडल पोर्शन म्हजो. आनी पळयात फ्रेंड्स, ह्यो साडयो म्हज्यो. म्हाका एक्चुली हे फूल साडयांगूच फूल पोर्शन गेला हांगा. तेंय बीन पावनात फ्रेंड्स म्हाका. एक्चुली म्हाका हें परत रिअरेंज करून दवरपाक जाय.
म्हणजे आतां ह्यो हांगा साडयो आसात न्ही त्यो ओके आसा, कांय प्रॉब्लेम ना. बट ज्यो म्हाज्यो मातश्यो हॅवी, ह्योय बीन हॅवीच साडी पण मातश्यो चड हॅवी आसात त्यो हांवें अश्यो दवरल्या हितून. सो त्यो म्हाका वेगळी आतां कवर हाडपाक जाय साडीच्यो आनी ते प्रत्येक कवरान एक एक साडी घालून दवरपाक जाय. सो ह्यो मातश्यो म्हणजे एवरेज, म्हणजे केन्नाय घालपाच्यो, चड एक्सपेन्सीव न्ही तश्यो, नॉर्मल साडयो ह्यो तेज्याकून मातश्यो बऱ्यो साडयो. हांवें ब्लावज हितून दवरल्यात. सो तुमकां असो दाखयता थोड्यो जितल्यो जाता तश्यो साडयो काडून. फ्रेंड्स पळया, ही एक साडी आसा, ही लग्नातली साडी म्हजी, म्हणजे ते 5 साडयो काडटात न्ही तितूंतली ही साडी. ही माटवांतली साडी म्हणटात, माटवांतली साडी. येस, ही माटवांतली साडी. आनी ही विशालाच्या सायडीच्यान आशिल्ली. ही ग्रीन कलर, म्हजो फेवरेट कलर. आनी तितून भितर ही एक साडी आशिल्ली. ही अशी आसा, पिंक अँड ग्रीन कॉम्बिनेशन, तुमकां दिसता. आनी अशी ही अशी आसा, म्हणजे पिंक विथ ग्रीन बॉर्डर. सो ही हांव अशी दवरता, म्हणजे विथ ब्लावज दवरता हांव अशी. म्हणजे म्हाका खंयी वता तेन्ना बऱ्याक पडटा की सगळें एकाच कडेन मेळटा. ही एक साडी आसा, परत ग्रीन अँड ब्लू कॉम्बिनेशन. ही बेळगांव घेतिल्ली आमी, ही मान दिल्या म्हाका. ही अशी आसा, ही अशी कॉम्बिनेशन. एका आवाज येता, एका अशें हे लटकन लायिल्लें आसा ब्लावजाक, सो तेजो आवाज येता. ही एक म्हजी फेवरेट साडी फ्रेंड्स. ही पार्टी वेअर साडीज म्हणपाक शकता तुमी. पिंक विथ अगेन ग्रीन. ही पार्टी वेअर साडी, शायन बरी जाता. आनी ह्या ब्लावजाकूय हांवें असो बरो असो डिझायन केला फाटल्यान, ब्लावज केला ताका पॅटर्न फाटल्यान. ही अक्षयाच्या लग्नाच्या टायमार घेतिल्ली हांवें, बट तेन्ना घालुना हांवें. तेन्ना मागीर हांवें दुसरी साडी घेतली. ही साडी ब्लू कलर साडी. ही फूल ब्लू आसा, ताका बुट्टे आसा अशें, आनी सकयल अशें हे आसात, कितें म्हणटात म्हाका याद येना फ्रेंड्स, कितें म्हणटात ताका, समथींग कितें तरी म्हणटात, म्हाका याद येना. मागीर याद येयल्यार सांगता हांव तुमकां. सो ही साडी न्ही म्हाका श्रद्धाच्या मम्मीन दिल्ली. म्हणजे आमी अक्षयाचें यजमानपण केल्लें, सो तेन्ना यजमानीक साडी दिल्ली, हांव यजमानी. सो ही साडी म्हाका तेणी दिल्ली श्रद्धाच्या मम्मीन. ही एक साडी आसा. एक्चुली हो ब्लावज तेजे वयलो न्ही, बट स्टील हांव घालता, तेजेर मॅचिंग जाता. सो ही एक साडी आसा. ही फूल अशीच आसा, म्हणजे फूल चॅक्स टायप आसा, पण न्हेसतकीर खूब क्लास दिसता फ्रेंड्स. म्हणजे हेजी बॉर्डर अशी आसा. ही एक साडी आसा. ही अगेन आमी बेळगांव घेतिल्ली तेन्नाच म्हज्या लग्नाच्या टायमार. आनी हिची साडी कशी आसा दाखयता. नॉट ओन्ली फूल ब्लू ना ही साडी, इनफॅक्ट ही काडूनच दाखयता. ही अशी आसात फ्रेंड्स साडी. म्हणजे हेज्यांनी 3 कलर्स आसात पळयात. ही सकयल बॉर्डर आनी ही अशी 3 कलर्स आसा एका. दिसता तुमकां? ही अशी साडी आसा. फ्रेंड्स ही एक साडी आसा. ही डबल शेडेड आसा, म्हणजे ऑरेंज आणि पिंक शेड आसा पळय एका. सो ही बीन साडी क्लास आसा म्हजी. हेजे म्हाका याद येयलें फ्रेंड्स, हेकाय आसात ते पळयात, म्हणजे कितें तरी गोंडे काय कितें तरी म्हणटात, गोंडे काय कितें तरी म्हणटात हेका. सो याद आयली म्हाका. सो दिस इज अगेन एका पिंक शेड मारता पळय, बट इट इज ऑरेंज कम पिंक. सो हेड इन ऑरेंज आनी पल्लू ताजो पिंक शेडान आसा असो. सो ही बीन न्हेसतकीर खूब बरी दिसता साडी. ही सिद्धीच्या लग्नाची साडी. सिद्धीच्या लग्नाक घेतलेली हांवें. सिद्धी म्हणजे म्हजी नणन. ताका मेळुना हांवें, मेळटलें सून. फ्रेंड्स ही एक म्हजी साडी आसा. ही ग्रीन विथ ब्लू बॉर्डर आनी हेका न्ही ही पैठणी साडी आसा. ही एक साडी हांव वळखता फ्रेंड्स, बिकॉज हेका मोर आसात
हांवें अशें. सो ही पैठणी साडी म्हजी अशी. ही बेळगांवच घेतिल्ली आमी. हा, ही खण साडी. ही खण साडी ही काय वखता, ही तुम्ही लेटेस्ट तुम्ही जाणा खण साडी आयल्यात त्यो. सो हो म्हजे कडेन कॉम्बिनेशन आसा लायट ग्रीन विथ ब्लू आणि कॉटन साडी आसा. ही काय गोंडे आसा हे पळय. आणि ही साडी आमी सगळ्यांनी मिळून आमी थीम केल्ली अक्षयाच्या हळदी. सो अक्षयाच्या हळदीक आमी ही साडी न्हेसलेली कॉटन. आणि त्याच्या ब्लाउजाकूय बीन हांवें डिझायन केला फाटल्यातल्यान. सो हो असो डिझायन केला हांवें फाटल्यातल्यान. ही साडी माझी फेवरेट. ही म्हाका विशालान गिफ्ट केल्ली ऑन आवर फर्स्ट एनिवर्सरी, आय गेस ऑन आवर फर्स्ट एनिवर्सरी. येस. सो ही गोल्डन विथ मातशें चुरल्या इस्त्रीक दिवपाक जाय, कित्याक हांवें लास्ट टायम न्हेसून ती परत हांवें इस्त्रीक दिलीच ना. हांव म्हज्यो सगळ्यो साडयो इस्त्रीक दिता, कित्याक आयन करून हांव त्यो दवरता. म्हणजे केन्नाय जर खंय वचपाचें आसा जाल्यार आयन करून हांव ते घालता. हेजो पल्लू रेड आसा, असो क्लास पल्लू आसा एक्चुली. असो रेड पल्लू आसा. आंग हें गोल्डन आसा. सो अशी आसा ही गोल्डन विथ रेड कॉम्बिनेशन. क्लास आसा ही साडी म्हजी. तेकाय गोंडे आसा. ह्यो बाकीच्यो साड्यो आसात त्यो अश्यो म्हाका दिल्ल्यो कोणी कोणी, म्हणजे आहेर बीन दितात न्ही, किंवा केन्नाय हांवें वता थंय ओटी भरता. ही एक दिल्ली म्हजी फ्रेंड प्रितम जाणा न्ही, तेणे दिल्ली ही साडी म्हाका. ही बरी दिसता. सिंपल म्हणजे सोबर आसा. सॉफ्ट साडी आसा एकदम. येलो आणि ब्लू आणि परकर सगळे हे एका सायडीन दवरले हांवें. पळय हे सगळे परकर माझे. ही एक गिफ्ट दिल्या. ही सिद्धीन म्हणजे विशालाच्या भयणीन दिल्या म्हाका, नंडेन म्हज्या. ही बरी दिसता साडी. ही आमी यजमानपणाक बसलेली तेन्ना सिद्धीन आमकां दिल्ली म्हाका. ही अशी साडी आसा. ही एक साडी पयर न्हेसलेली हांवें, कॉटन साडी लायट ब्लू विथ पर्पल कॉम्बिनेशन. ही अश्विनी भाभीन दिल्ली म्हाका पयर पुजेक बशिल्ली तेन्ना. ही एक साडी आसा. ही म्हाज्या मावशेन दिल्या म्हाका. रेड विथ ग्रीन कॉम्बिनेशन. ह्यो बाकीच्यो सगळ्यो तशें हे सगळे सकल परकर फ्रेंड्स. ह्यो नॉर्मल साडी म्हणजे हांव चवथीक बीन न्हेसता किंवा कितें आसता तेन्ना घरान न्हेसता न्ही त्यो. ह्यो सगळ्यो घरान न्हेसपाच्यो साडयो, नॉर्मल साडयो. फ्रेंड्स ह्यो हेतूंतल्यो साडयो ज्यो मातश्यो एक्सपेन्सीव आसा. सो हे म्हाजें ह्यो अशेंच दाखयता. हे म्हाजें रेडीमेड कापड. रानी पिंक कलर विथ ग्रीन बॉर्डर. सो हे रेडीमेड कापड म्हजें. मागीर ही एक ऑरेंज कलर म्हाजी साडी आसा आणि तेजी बॉर्डर अशी आसा ब्लू. तेजो पल्लू आसा तो असो आसा. ब्लू न्ही, सॉरी पर्पल कलर. तो ब्लू न्ही, ऑरेंज विथ पर्पल शेड अशें आसा. तेका मदीं मदीं अशें आसा चमक्यो म्हणटात न्ही, पण त्यो पडनात, फिक्स आसात त्यो. सो ही आसा म्हाजी एक साडी. मागीर ही एक क्रीम कलर साडी आसा म्हाजी. क्रीम कलर साडी विथ ब्लू कलर बॉर्डर. तुमकां होदोळ हांवें साडी एक दाखयल्ली न्ही म्हाजी ग्रीन कलर. खंयची बाय ही दाखयल्ली ग्रीन कलर न्ही. तेजो तो झुमका आसा म्हणून सांगलेलो पळय तो लटकन घुंगरू. सो ती सिमिलर तशीच आसा, फक्त कलर डिफरन्स आसा. हे दोन्ही साडी हांवें बेळगांवांत घेतलेल्यो. कलर म्हणजे पॅटर्न सेम, ओन्ली थिंग कलर डिफरंट. सो ही एक म्हाजी फेवरेट साडी. तिका तिजो पल्लू, हो पल्लू हिजो. अशी आसा ही साडी.
फ्रेंड्स तेतून ही एक साडी आशिल्ली ती तेतून कशी गेली म्हाका खबर ना, बट ती एक साडी आसा, मे बी आयन केल्ली म्हणून हांवें तेतून दवरल्या ती. ही बीन बरी आसा साडी, डार्क ब्लू ही अशी आसा ही साडी. हो पल्लू तेजो. अक्षयाच्या लग्नाची साडी, अक्षयान घेतल्या म्हाका ही. हे अशें कॉम्बिनेशन तेका बुट्टे आसा ते अशे. हे अशें म्हणजे बॉर्डर मातशी खूब हेवी आसा, मोठी आसा तेजी बॉर्डर. साडी खूब रीच आसा सारकी. म्हणजे हो फूल ग्रीन कलर आसा, ग्रीन कलरान फूल तेजो पल्लू हो. हांव ओपन करना फ्रेंड्स, अशीच दाखयता, तुमकां कळटा आसतलें. अशी दाखयता ही पळय, हे पळय अशें. तेकाय पळय अशे गोंडे आसा. आणि हे एक मोस्ट अवेटिंग कापड. हे आमच्या लग्नाचें, म्हणजे माच्या सायडीन बोरये मान म्हाका हें दिलां. बोरयेच्यान पयली साडी आसता न्ही घरा कडल्यान न्हेसून येता तें हें कापड णववारी. हें अनस्टिच्ड आसा. सो हे डार्क ग्रीन आसा हो कलर. एक्चुली पळयात, खूब डार्क ग्रीन आसा हो कलर. डार्क ग्रीन विथ पिंक बॉर्डर. आणि ही खूब हेवी आसा फ्रेंड्स कापड. अगेन हे आमी बेळगांव घेतिल्लें. सो लग्नाची शॉपिंग एक्चुली सगळी म्हजी बेळगांवूच आशिल्ली. अशें आसा हें. आणि फ्रेंड्स मोस्ट अवेटिंग साडी म्हाजी लग्नाची, ती हांव अशी म्हणजे सिल्क ती प्रॉपर. सो हांव म्हणजे ती अशी म्हणटा म्हाका अशी करून दवरप खंय ती कपड्यान गुठलावन. सो दाखयता. फ्रेंड्स ही माझी लग्नाची साडी, रेड कलर. पल्लू, पल्लू हेजो. आणि म्हणजे अशी आसा ही अशी प्रॉपर फूल रेड आसा. आणि हे आंग आसा अशें, म्हणजे अशी रेड कलर आसा ही. शाईन जाता ती हेजेर, मातशी चुरल्या ती. घातलेली आहे लास्ट टाइम. सो हांवें ती थोड्यो साडयो म्हज्यो आयन करपाच्यो आसात. ती अशी म्हजी लग्नाची साडी. सो फ्रेंड्स हें आशिल्लें म्हज्या साडयांचें कलेक्शन. तुमकां कशें दिसलें तें सांगात कमेंट करून. आनी आसात म्हज्यो साडयो, पण त्यो कश्यो नॉर्मल साडयो ज्यो हांव दाखयतलें तुमकां फुडें. म्हाजें एक्चुली म्हाका तें परत रिअरेंज करपाक जाय सगळें, बिकॉज सेपरेट कवर्स हाडपा जाय म्हाका, साडी कवर्स. आनी त्यो हेवी साडयो आसा त्यो मोस्टली म्हाका त्या सेपरेट कवरान दवरपाक जाय. सो एकदां हांव परत रिअरेंज केलें की तुमकां हांव परत दाखयता म्हज्यो साडयो सारक्यो. सो ह्यो साडयो कश्यो दिसल्या त्यो सांगात म्हाका कमेंट्स करून. फ्रेंड्स ही हांवें फ्रेम दिल्ली विशालाक गिफ्ट फर्स्ट एनिवर्सरी. आमचे थोडे फोटोज बरोबरचे. सो हेतून तुमकां त्यो सगळ्यो साडयो मोस्टली दिसतल्यो आतां दाखयल्यात त्यो. आनी फ्रेंड्स कुर्ता म्हज्या सगळ्या हेतून आसात. हे फोल्डेबल आसा, तितून पावना म्हणून हेतून दवरल्या. सो कुर्ता हांव तुमकां नेक्स्ट टायम दाखयतात म्हजे. हो व्हिडिओ तुमकां आवडले आसल्यार प्लीज लायक, शेअर अँड सबस्क्रायब करात म्हज्या वायब्रंट विधी चॅनलाक.